किती झालं सांग तुमच्या घरान चोरी झाली? आमचे घर हांगा आनी आमी कुंकळी रावतात. आतां तुगे कोरोनाक लागून आमी कुंकळी रावतात. एक 4-5 दिसांनी येताले. सो 20 तारखेर सकाळीं आमच्या शेजाऱ्यान सांगलें तुजें दार फुटलेलें आसा. फुटलेलें आसा म्हणटकीर हांवें म्हणलें तूं राव थिंगा येता. हांव ताबडतोब आयलो. 7:30 सुमार हांव आयलो हांगा पयल्यार तुका थिंगा दार फुटला. इमिजिएटली हांगा आयलो. सागरा मेळ्ळो. सागर म्हणल्यार सागर आयलो थिंगा पयलो. डॉग स्क्वॉड आपयले, फॉरेन्सीक आपयले आनी त्यामुळे आमी चवकशी करता. आनी हांवें तेका कांय इन्फॉर्मेशन दिली. त्यामुळे आमी पयलो घरांतल्यान खुबशें सामान गेलें. वॉट अबाउट नियरली 3 lakhs. सो आतां ते इन्वेस्टिगेशन करता म्हणटा. पूण अजून पर्यंत आनी काल ही परत चोरी जाली विदीन 50 मिटर्स. ते कितें करता पळोवपाचें आनी कितें म्हणटा कायदेशीर कितें आसता तें डिसिजन घेवपाचें. आज आमी मारगांव पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले, कंप्लेन दिवपाक आयिल्ले. ही गाडी चोरयेची केस. आतां पेडा हे जो पळय पेडा भाग आसा, म्हाज्या वॉर्डाक एक कोमा एक भाग येता, एक पेडा येता रेल्वेच्या ते सायडीन. फाटल्या दिसांनी कोमानूय अशें जाता म्हणून आमी कंप्लेनी दिल्ल्यो. मागीर आतां पेडान कंटिन्यूस तिसरी ते चवथी चोरी. ऑलरेडी आमी लेटर दिल्लें. पण जाणी जेन्ना पळय चोरी जाली तेन्ना येवन कळयलें तेन्ना हांगच्यान पुलीस गेले, PSI गेले, हांगा PI कळयले गेले. तेन्ना त्या वेळाचेर ती एक्शन जाली ना. म्हणून आज एकठांय जावन म्हटल्यार हे पेडांतले आतां खारेपणांतले सगळे रेजिडंट्स आसा ते हांगा आयिल्ले. आमी आमचें रिप्रेजेंटेशन हांवें म्हाज्या लेटर हेडीचेर दिल्लें आसा. आमची फक्त कंप्लेन इतलीच आसा की जे थंय कोण जे पळय टेनंट्स आसा जावं टेनंट्स हांव म्हणना जाका मायग्रंट्स म्हणटात, जांचें आयडेंटिफिकेशनूच आसना, जे खंयचे तरी कामाक आयिल्ले आसतात जावं ते रोकडा लेबर आसतात ते थंय आसतात, तांचे ते थंय रावता. आज व्हिडिओ क्लिपींग आसा, देवळाची व्हिडिओ क्लिपींग आसा. जो मनीस भितर गेला आनी ताका पळोवन आयलो. आज हांणी तांकां आपयले, काल एरेस्ट केले आनी आज खंय सोडून दिले. कित्याक 24 वरां वयर म्हणटे आमकां कायद्यान दवरपाक मेळना. पण फाल्यां तेच हांकां आयडेंटिफाय जातले काय म्हणून तेंय आमी नकळो. मडगांव टावन म्हणून समज जर हांगा आशिल्ल्या आख्ख्या एरियेची समज जर अशी दशा जाता म्हटल्यार हार्डली एक 50 मिटराचेर पेड खारेपां आनी हार्डली पेड 50 किलोमिटराचेर कोमाच्या एरियेनूच पुलीस स्टेशन येता. आनी त्याच एरियेन समज जर अशी परिस्थिती आसा जाल्यार म्हाका कळना. म्हाका खबर आसा COVID-19 आसा, तांकांय आनी कामां आसात, तेय दुसऱ्या कामांनी आसता. पण लॉ एंड ऑर्डरूय म्हणून कितें तरी आसा. ही लॉ एंड ऑर्डर समज जर हाती भायर वता आनी समज जर एविडन्स आसतना पसून ताजेर एक्शन जायना जाल्यार म्हाका दिसना हाजी आनी दुर्दैवी गोश्ट कितें आसा म्हणून. हांवें रेजिडंट्स जे पळय आसात थंयचे रहिवासी तांकांय सांगलां. हांवें रिटर्नूय घातलां आनी हांवें तांकां सांगलां की हाज्या फुडें ही लेटर घेवन हे कॉग्निजन्स घेवन SP धरून IG पर्यंत बसून हो मॅटर वतलो. कित्याक टावन म्हणून समज जर हांकां रॉबर्ट स्टाफ असली समज जर कमी पडटा जाल्यार हाज्या फुडें आमकां ते येता ते हातून प्रक्रियेनूच पळोवचें पडटलें की कितें हांकां कमी पडटलें.